गिरी हांगल्लो पंच आमचो फोंडू नायक आणि तेजे सांगाती वांगडी ह्या पंचायतीचे खूब जाणांची जी डिमांड आसलो की खूब वर्सां की हो रस्तो खरें म्हणल्यार रूंद जावपाक जाय आसलो पूण खुबशी फायल फाटी फुडें जावन एक आयज हेजें काम फायल कंप्लीट जावन टेंडर जावन आमी आयज कामाक सुरवात करता। ह्या कामाच्या स्कोपान सादारणपणे दोशी वाटेन हें करप रूंद करप एके वटेन फुटपाथ करप आनी हॉट मिक्सिंग करून भितरले सगळे सेंट एंटनी वाडो आनी भितरले सगळे जे रस्ते आहा ते सगळे रूंद करप अशें म्हणून थारलेलें आसा। ह्या सेंट एंटनी वाड्या बरोबर बाकीची फुडल्या एक आठ दिसां भितर ग्रीन पार्का कडल्यानूय काम सुरवात जाता। सांगोळडा आनी गिरी हे दोनूय गांव एक गांव तशे ह्या गांवांतले पॉट होल काडप चालू आसा ते सगळे हे आसा जे रस्ते आहा ते हॉट मिक्स जातले आनी ह्या भागातले गिरी आनी सांगोळडातले सगळे रस्ते जे आहा एकदम रूंद जावन गुळगुळीत जावन मेळटले। सादारण ह्या कामाची किंमत जी आसा 1,48,00,000 म्हणजे मोठें काम आसा। भितरले सगळे जे रस्ते आहा हे सगळे हॉट मिक्स डांबरीकरण करून सगळे आमचे मागीर फुडल्या 10 दिसां भितर एक 15 दीस नारे 10-15 दिसां भितर सगळे काम कंप्लीट जातले। सेंट एंटनी वाड्यार गिरी क्रॉस टू सोनारबाट और रोड वायंडींग हॉट मिक्सिंग आनी फुटपाथ और आमी आयज फावंडेशन घातलेलें आसा। तेन्ना हे गिरीन मोठें काम म्हटलें उपकारता आसपास 1.5 करोडाचें। तेन्ना गेल्या 15 दिसांक हांवें एक पेरशेतान फावंडेशन घातलेलें आमच्या आमदारान। तेन्ना हांवें सांगलेलें कितें की गिरी गांवांत डेव्हलपमेंट पावस पडलो खरोखर पावस पडलो कित्याक आमी एक 8 दिसांनी आमी 2-3 फावंडेशनां घालपाचे आसात। ग्रीन पार्क टू कुमिया मोरोड रोड वायंडींग प्लस हॉट मिक्सिंग फुटपाथ। तशेंच आमच्या आमदारान आमकां पंचायतीक जीम बांदून दिलें आहा तेचें इनॉग्रेशन करपाचें आहा आमी। तशेंच आमी आसुमशन कॉपेल तेजे कडेन आमी ट्रान्सफॉर्मर मारलो तेचोय इनॉग्रेशन करपाचें आहा। तेन्ना कोणाक विलेजरांक जावं कोणाक म्हणूंक मेळचें ना की आमच्या आमदारान कांय करूंक ना म्हणून।